तुम्ही पेट्रोल स्टेशन कोणा काम करना जाल्यार ते तो फोटोग्राफीची कीड तुमच्या भितर कित्याक रिकता धन्याक कळलें की म्हाका ह्या कामांत उर्बा उणें ताका फोटोग्राफीन चड दिसा अवचित म्हणालो तो नेक्स्ट म्हयन्यांत तूं येनाका म्हणून म्हाका सडन एक धोको काय करचें म्हणून समजना कॅमेरा काण घेवन जालां सकडी जालां बिझनेस करूंक ना आतां पुरतून म्हाका काम जाय नाजाल्यार घरा बसून उगून बसलें जायना कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांनी म्हणलें तें हॉबी जावन काण येताय जाल्यार मस्त कॉस्टली हॉबी हांगा काम सोडल्यार दुसरें काम कालें करचें म्हणून ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका हें ट्रेड नवेंच कोड्याळकारांक टोटली नवें घरा सांगलें हांवें घरा एक वारें वदाळ आयिल्लें की आनी प्रॉब्लेम आमी रडलीत लोकांक फोटोग्राफर एक ससारकाय जाल्या आसता म्हाका कोत्ता 90%चे वयर आजुनी रीण बोडल्यात आनी आजुनी तांकां EMI दिवंक तांकां स्ट्रगल करता काजाराचे फोटोग्राफी 35,000 to 40,000 सगळे करून दिवचे आसा म्हणजे एका फोटोग्राफी करता जाल्यार म्हाका 2,000 वरना आज MC 35,000 to 50,000 चार्ज करता पयले एक पासपोर्ट फोटो काडचे जाल्यार मरणाक बर्थडेक एनिवर्सरी ताका धाकट्या फंक्शनाक हर एक फोटोग्राफर जाय आजकाल मोबायल जालें आनी कितलेकी जण काजाराच्या उपरांत येवन मेळटालो विवेक तुका दिवंक मोन आहलें आमकां पण तूं काडनाय काय न्ही आमकां पळोवन नातल्या बरी सिधा गेलोय इग्नोर करून गेलोय चीप फोटोग्राफर खंडीत न्ही हांव चीफ फोटोग्राफर चीफ मुस्लीम एक फोटोग्राफर आनी मरच्या पयले तुज्या सांगात एक तस्वीर तेजे वणोदीर आसाची म्हणून काय नाही म्हणटाय म्हणून देखून तो म्हणलो सर ताका कॅन्सर आसा हांव एक दीस आयिल्लो हांगा पळयतना काय हांगा जेवणाक समेत हांकां डॅडी मम्मी कोस्टार सॉरी इल्लें इमोशनल जाता कित्याक म्हणल्यार पिक्चर पळोवप म्हणजे मतीर येतना हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज तस्वीर म्हळ्यार कितें तस्वीर म्हळ्यार आमच्या जिणेंत जावची कली एक घडी तांकां कैद करन ती एक सुबीत यादी करून दवरची एक प्रक्रिया म्हणली म्हजे अभिप्राय कित्याक ल्हानपणार आमचे खंयचे फोटोज पळया आमच्या आबां कडेन व्हडली मांय कडेन जावं दी आमच्या मम्मी डॅडी कडेन बापू मावश्या कडेन पळयले जाल्यार पयले पुरो व्हडले आल्बम आसताले आनी हर एक त्या फोटो फाटल्यान एक 2.5 घंटेची मुवी कशी तितले कंटेंटाची एक स्टोरी आसताली देखून तुमी तुमच्या आबा माय वट बसतना गी तुमच्या वडिलां कडेन कोणाय वट बसतना गी ह्या फोटोची एक काणी सांगा म्हूण सांगल्यार सुमार ती आमकां सांगताली पूण आयच्या काळार सगळ्यांच्या हातान मोबायल आसात फोटोग्राफी विशयान सगळ्यांक गत आसा म्हणटाना हर एक मुमेंट आमी कॅप्चर करता आमच्या गुगल ड्रायव्हांनी जावं दी आमच्या ड्रायव्हांनी आमच्या क्लाउड स्टोरेजांत इतल्यो फोटो आसात मेमोरीज येतात पूण खंय सर्गी हे पर्सनल टच दिवन त्या फोटो विशयान पाटी वचून आमी ते उडास काडन हांसचें खंय उणें जालां म्हणली म्हजे अभिप्राय आज हांव तस्विरे विशयान कित्याक उलयतां कित्याक आज आमचे सांगात आसात फोटोग्राफीचो एक स्पेशलिस्ट म्हणून हांवें तांकां सांगीत मानेस्त विवेक सिक्वेरा विवेक स्टुडिओ म्हणल्यार एका ल्हान स्टुडिओ तावन सुरू करन आज आंतरराष्ट्रीय मट्टार साबार अवॉर्ड्स विन्न जावन फोटोग्राफीक एक नवी दिशा दिवन कोडयाळचें नांव संवसाराच्या सगळ्या गांवांनी प्रसिद्ध जावंक ह्या व्यक्तीची साबार देणगी आसा म्हणटाना म्हाका भोवसड अभिमान भोगता मानेस विवेक सिक्वेरा प्रस्तुत किस दे ब्रायड म्हणल्यार नव्या स्टुडिओचे मालक ते जावन आसून आज फोटोग्राफी विशयांत तांच्या सक्सेसाच्या जर्नी विशयांत आमचे सांगात उलोवंक आमच्या स्टुडिओन ते आसात तर कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षका तर्फेन आमच्या कार्मेल कॅफेच्या टिमा तर्फेन मानेस विवेक सिक्वेरा तुमकां हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा नमस्कार सगळ्यांक देव बरें करूं येस फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट तुमचो नवो स्टुडिओ किस दे ब्रायड म्हणून सांगून तुम्ही स्टार्ट केला तशेंच तुमच्या ह्या फोटोग्राफी वरवीं कोडयाळचें नांव पिरामल ग्रुप जावं दी अंबानी ग्रुपांक तसल्या मुंचे सांगत असो मागीर तुमकां काम करचें एक भाग मेळ्ळा ह्या तुमच्या सक्सेस जर्नीक पयल्यान पयलें हांव कॉफी चियर्स करन तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणून कशें येता येस वाव ओके विवेक सिक्वेरा म्हळ्यार कोण ते खंय तावन येतात तांचें ल्हानपण तांचें कुटुंब जिवीत कशें आसा ताचे विशयान म्हाका एक ल्हान झलक मेळत गे नमस्कार सगळ्यांक हांव 6 जाणां आमच्या बाबांचे दुसरो म्हणजे जल्म उर्वा जाल्लें मागीर आमची म्हणजे सगळे वडावळ आमची NMPTच्या हातूं जाली कित्याक म्हळ्यार पप्पा थंय काम करून आसलो ओके ओके आनी हांव दुसरो आमच्या सगळ्यांचें नांव V तावन स्टार्ट जाता दुसरें नांव V मागीर VVS म्हणून आमच्या कुटुंब सगळ्यांक हें करता पयलो असो विनोद विवियन मागीर हांव विवेक विक्टर ओके ओ डबल वीज सिंगल वीज न्ही ओके मागीर विनय विन्सेंट तोय फोटोग्राफर आहा मागीर विजेश वायटस
वा रे वा ते तुमच्या पेरेंट्सांनी पुरा वीची नांवां सर पापा मम्माचें नांव घालें जोसेफ म्हणून ताका डॉल्फी म्हणून आपयताले म्हणजे जोसेफ एडॉल्फस डॉल्फी म्हणून तो नांवान जो हें कर Okay. फेमस मागीर मम्मी लिली अहा, तेजें एकच नांव अहा. कित्याक तांणी तांचे भोवशा आसले दिसता एक इंडियन नांव मागीर एक संताचें नांव, संताचें नांव correct. तशें दवरिचें म्हणून सांगू तशें वीत हांव स्टार्ट केल्लें मागीर तें कंटिन्यू जालें कंटिन्यू जालें करेक्ट भोवशा आनी तशें जाल्ल्यान आमचे पुरा VVS फॅमिली थंय मागीर हांव काजार जाल्या उपरांत ती म्हज्या बायलाचें नांव वीत हांव स्टार्ट जाता विनीता ओके म्हज्या व्हडा भावाचें नांव ताज्या बायलेचें नांव वी पयलेंदी इतलें घुसपट गोंदळ सगळ्यांक ताच्या मदीं आनी एक 2 वी येवन सगळ्यांक आनी तशें हें जाला तशें जालें ते मागीर NMPTच्या उपरांत डॅडीच्या रिटायरमेंटच्या उपरांत आमी कुलशेखर जागोवपान घेवन थंय आमी वस्ती करना आसा आतां पटल्या 30 वर्सांचो न्हू कुलशेखर सो त्या हांगात हें आसा बिकारनाकट्ट्याच्या जाग्यार या तुमी पेट्रोकेमिकलान पेट्रोल स्टेशनांत कोणा काम करना जाल्यार थंय फोटोग्राफीची कीड तुमचे भितर कित्याक रिगता हांव पयलें तो एक्चुली एक आर्टिस्ट हांव कालें म्हाका म्हळ्यार एक देणें आसलें धाकटें हांव कालें पळयल्यार स्केच पडोवचें कोणाक तोंडांचें तें एज इट इज सोडोवचें पुरो आहलें धाकटें हांव एक 3rd स्टँडर्ड 4th स्टँडर्ड तावन ती म्हजे हातूं आयलां खंय तावन खंय भोवशा एक भितर तावन तें एक आर्ट आसा पळय एक भितर तें मागीर दामून आहलें मागीर म्हज्या कितें म्हणटात पप्पाच्या काम आमचें आसल्यार त्या वेळार आमकां आर्थीक जावन इल्लेशें आमकां कश्ट जालें कित्याक म्हळ्यार डॅडीचें त्या कामांत ती सुमार ताका अडकळ्यो पुरो आयिल्ल्यो ताजे इल्लेशें ताका कलें सोऱ्याची पुरो लबदनी पुरो लागली आनी तो इल्ली जबाबदारी तातूंत पुरो सगळें आमच्या मम्मीन पुरो काण गेल्लें पुरो तशें जाल्यार आमकां कालें जाल्यार म्हळ्यार आमकां इल्लेशें शिकप आमकां मेळाचें जाल्यार आमी खुद्द आमी जोड आमकां करीचें आहलें तशें जावन हांव कश्ट कालें म्हणून वय आमी केदाळा आमी पाणांबूर आमी सोडून न्हू इशीन आयल्यांगी त्या वेळार आमकां तेजे रियल कश्ट कळ्ळें थंय पुरो सगळे सुविधा आहले आमकां कित्याक म्हळ्यार गोवोरमेंटाचें हें जाताना म्हयन्याक ते म्हणटा टेनीस कोर्ट बॅडमिंटन क्रिकेट आनी रिक्रिएशन क्लब ते सगळें आहलें आनी मुवीज आनी पुरो जाताल्यो तशें जाल्यार आमकां ताजें कांय कश्ट करतलो ना त्या वेळार आमी सोडून आयलें पळय त्या वेळार आमकां पयशांचें वॅल्यू कशें करीचें तें पुरो आमकां कळ्ळें मागीर हांव कॉलेज कंटिन्यू करीत म्हणून म्हाका भारी म्हूण आहलें देखून हांव इवनींग कॉलेज करतलो बेजंटांत इवनींग कॉलेज केलें डे टायमार हांव पेट्रोल बंकांत काम करतलो ते खंयी एक कडेन कालें जालें म्हणटा तें म्हजे कडेन आहलें एक आशा एक उरपाक कालें म्हणटात पळय तुजें टॅलंट तें एक दामून आहलें एक दीस कालें जालें म्हळ्यार हांव आमच्या कॉलेजींत आसतना फायनल इयर आसतना हांव एक वसबेट्टू म्हणल्यार जाग्यार ते एक बायल मनीस आहली टिचर रिटायर्ड तिजो पूत आनी तिजो नेबर करना ते शिकयताले पुरो आनी त्या वेळार आमचे कडेन पयशे नात म्हाका शिकोवंक तिणें धर्मार्थ तिजे पयशे घालन आनी तिच्या पुता कडेन सांगून पुरो आमकां तेणें ट्युशन पुरो दिल्लें हांव सदां ते ट्युशना पुरो येतालो तांगेर आनी थंय येताना हांवें मस्त एक तस्विऱ्यो पळयल्यो पुरो मँगलोरच्या विशयान डिफरंट हांवें एकदम म्हणसर पळोवना ओके हांवें तें एक्चुली तें कॅलेंडर बरें दिसलें म्हाका आनी हांवें त्या वेळार विचारलें फर्स्ट टायम हें कॅलेंडर खंय तावन म्हाका एक कॉपी जायची कित्याक म्हळ्यार सूर्य बुड्सो बिचाचें आनी उल्लाल ब्रिजाचें आनी हाजें डिफरंटाचें बरो बारी सोबीत आनी थोडे देवळाचे आनी फोटोग्राफ्स आसात ते पळोवन म्हाका एक उर्बा जाली ही म्हाका एक कॉपी जायची म्हणून त्या वेळार म्हाका कळ्ळें की ती म्हणाली ही कॅलेंडर न्ही हें म्हज्या पुतान काडलें म्हणून ओ वाव तें आयकून तो म्हाका शॉक म्हज्या मतीर आहलें कशें गो तें एक फोटोग्राफी म्हळ्यार एकल्या मनशान ताज्या काय म्हणटात एक स्टुडियोन तूं काम करीचें मस्त वर्सां अंडर काम कर न्हू फर्स्ट ताणें पुरो काय म्हणटा त्या दाळाच्या कलरान डेव्हलप करून आनी डेव्हलप करीचें शिकाचें मागीर ताणें एनलार्ज करचें शिकाचें टचिंग करचें शिकाचें मागीर फोटो काडूंक शिकाचें ताजे उपरांत एक हंत जावन 7-8 वर्सां उपरांत एकलो फोटोग्राफर जाता म्हणून पूण ह्या मनशाक हांव सदांय पळोवन आहलो करेक्ट आनी वो म्हाका खुद्द शिकयता पूण म्हाका गुतून वता फोटोग्राफर म्हणून ओके त्या वेळार म्हाका ताज्या इंट्रस्टान विचारलें हें तुवें काडलें कशें हाका काडलें जाल्यार दुसरे तरी तेजे काडलें जाल्यार इक्विपमेंट आसा गी त्या वेळार तो म्हणालो वय हाका म्हणटात SLR म्हणटात सिंगल लेन्स रिफ्लेक्स कॅमेरा म्हणून आतां कशें DSLR जालें मागीर मिररलेस आयलें ताजे पयलीं SLR म्हणून त्या वेळार म्हणाल ताका दुसरेंच हें येता कॅमेरा येता ताका लेन्स घालूंक काडूंक आनी पुरो जाता आनी तातूंत पुरो तुवें कांय पुरो तुजे लायटिंगाचे कंट्रोल्स पुरो करूंक जातात म्हणून त्या वेळार आमकां उर्बा येयली की ती एक 90 आसा कित्याक म्हळ्यार हांव पॉयंट एंड शूट कॅमेरा देशांत काडटलो त्या वेळार म्हाका मुस्तणान सांगिल्लें आसा तुका एंगल्स बरे आहा तुज्या कितें एक तस्विरांत
तू एक काडची रीत आसा पळय ते एक डिफरंट टायपार आसा. तू कित्याक एक दीस हे प्रोफेशन जावन काणगेन वचून मस्त वर्सां पयलीं म्हाका कोणागे मोतीर घाल्लें. करेक्ट. तें म्हणजे बिलकूल मागीर ना, कित्याक म्हळ्यार आमच्या ह्या परिस्थितीन म्हाका तें काणी Right. घेवंक जायना आनी कितें म्हणून गतालें. आनी म्हाका तें म्हज्या मतीर हें आहलें पिक्चर घाल्या इतलें वर्सां जायचे आनी ते लेंथ आमी कितें म्हळ्यार आमी हर एक स्टुडिओ घेता तेंत पळोवन आहल्या. करेक्ट. ते एकलो कोणी कालें करना आहलो, हांगा फोटो काडना आहलो आनी एक ती एक व्हडली रॉकेट सायन्स म्हणल्यार तले एक वय. चिंता पावलें तुमकां. करेक्ट. तशें मागीर हाजे कडेन म्हणटना तो म्हणलो तूं अशें कॅमराज आनी परत काणगे लेन्स काणगेल्यार तुका फोटोग्राफी करयत आनी हांव जाय जाल्यार तुका हेल्प करता म्हणलो तुका शिकूंक. मग खंयचे टायपाचे कॅमेरा जाय म्हणटना ताणें एक 2-3 ताणें एक ब्रँडाची नांव सांगली. त्या दाळा ताका 12,000 जाय त्या टायमार. त्या टायमार. हें 1995 त्या दाळा हांव कालें करना आहलो, पेट्रोल बंकान काम करना आहलो आनी एकल्यान म्हजो एकलो फ्रेंड आसो एकलो भाऊजी तो केदाळे बॉम्बे करन वचून करनासता आनी तो एक फोटोग्राफर तनोज म्हणलो. ताणें म्हणलें तुका कॅमेरा जाय जाल्यार हांव करून हाडून दिता, इल्ले सेकंड हँड तूं यूज करता जाल्यार एक 7 to 8,000 भितर जातात म्हणून. म्हजे कडेन 7 to 8,000 आतांच्याक 8-9 लाखाचें एक इक्वलंट तें. करेक्ट. त्या वेळा पयशे नात म्हजे कडेन, कितें करचें म्हूण समजना. त्या वेळा म्हाका सडन आयडिया येयलें काय म्हळ्यार आमच्या पेट्रोल बंकान म्हयन्याक 100 रुपया आमकां सांबाळाता म्हणून सेक्युरिटी डेपॉझिट म्हणून कट करताले. ओके. कित्याक म्हळ्यार आमचे सगळे पयशांचे वेव्हाराचे हे न्ही आनी सडून जालें जाल्यार आमचे सेक्युरिटी डेपॉझिट कट करचें म्हणून. करेक्ट. तशें तातूंत एक कंडिशन कशें जालें तुका पयशे ते पाटी मेळटात कशें एक 5 वर्सां उपरांत तुका मेळटात. करेक्ट. ह्या तातूंत 5,000 मिनिमम जायचे. करेक्ट. म्हणजे 5,000 जाल्ले, 5 वर्सांय जाल्लीं आहा. आनी ते काडीचे जाल्यार हांवें काम सोडल्यार मात म्हाका मेळटा. आतां कॅमेरा काडून येवंक जाय इशीन म्हजे कडेन पयशे नात. हांगा काम सोडल्यार दुसरें काम कालें करचें म्हूण गोत्तू ना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका हें ट्रेड नवेंच कोड्याळकारांक टोटली नवें. कित्याक म्हळ्यार त्या दाळा आहले एक 4-5 मात्र हिळिल्ले व्हडले फोटोग्राफर व्हडले नांवार्थीक सक्सेस जाल्ले. करेक्ट. ते कशें करतात कालें कितें गोत्तू ना ते फूल डॉमिनंट जाल्ले. तशें म्हणटना म्हाका आतां एक उर्बा जाली की कालें पळय चॅलेंजीस लायफान करया म्हणून घरा सांगलें हांवें. घरा एक वारें वदाळ आयिल्लें गी आनी म्हजी मम्मी रडलीत. तुका एक म्हयन्याक इतलें सांबाळ म्हणून येता रे. त्या दाळा म्हाका 1,200 रुपीज सांबाळ अंडरस्टँड. आनी सगळे म्हयन्याचो तो. आतां एका दिसाक त्या लोकांक सड जायची आतां Correct. म्हळ्यार हवा ना. त्या टायमार हें करतना मस्त तांकां कन्विन्स केलें तें केलें. त्या दाळा पप्पा रिटायर्ड जावन जाला. त्या दाळा डॅडी म्हणून लागलो तूं डोंट वरी पुता तूं वरी करनाका म्हूण तूं कलें तुज्या मोतीन आसा तें कर म्हूण सांगून म्हाका त्या दाळा ताणें एक म्हाका हें दिलें. ताज्या पयलें हे कॅमेरा कडेन हांवें गेलें हांवें रिजायन दिलें. तो धनी म्हणलो तो कित्याक म्हळ्यार आमच्या सगळ्या त्या पेट्रोल बंकात बरें नांव आहलें आनी हर एकले म्हणटाले तुमच्या जरी बरें हांव म्हळ्यार एक मॅनेजींग काम करतालो क्लॅरिकल जॉब सगळे करतालो आनी इवन मस्त बडें पेट्रोल घालां वारें हाका धरलां सगळे केलां. कित्याक म्हळ्यार तें सगळे नांव गरजेचें म्हाका पडटा. मॅनेजर म्हणून मॅनेजर म्हणल्यार तें काम ना. आमी सगळे कित्याक म्हळ्यार धाकटो पेट्रोल बंक करेक्ट. नेत्रावती सर्वीस स्टेशन म्हणून तूं तें तावन स्टार्ट जालें. मागीर कॅमेराक पयशे 5,000 मेळ्ळे आनी की 2,000 जाय म्हाका. हांवें आनी एकल्या म्हज्या फ्रेंडाक एक कॉल करून तो व्हडलो एक इंडस्ट्रियलिस्ट ताचो पूत ताणें 2,000 काडून म्हाका ताणें हें दिलें कलें एज अ देख आनी येवन तुका जावन दी तूं मागीर केदाळ तो बरो जाता पाटी दी सांगून तें गेलें सुरू करतात. त्या दाळा कॅमेरा काडून येवन जालां सगळें जालां बिजनेस करूंक वचूं ना. 1-2 जाणांनी आमकां सपोर्ट केलें तें केलें हें केलें. मागीर पळयतना म्हाका चिंतलें की आतां परतून म्हाका काम जाय नाजाल्यार घरा बसून उगोवन बसलें जायना. कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांनी म्हणलें तें हॉबी जावन काडून येताय जाल्यार मस्त कॉस्टली हॉबी आनी आतां तूं जी येताय जाल्यार तुका तितलें फंक्शनां मेळ्ळ्यार मात तुका जी येत. त्या दाळा काडलें जाल्यार म्हळ्यार म्हाका काम जायचें म्हणून हांव आनी एका पेट्रोल बंकार काम विचारलें पणबूर्त. थंयच्या पेट्रोल बंकार थंय काम करना आहलो. तशें 1 वर्स म्हजें फोटोग्राफी मदें मदें चलतालें आनी म्हजें काम जावतालें. मागीर त्या दाळा धन्याक कळ्ळें की म्हाका हाजी म्हज्या ह्या कामांत उर्बा उणें ताका फोटोग्राफीन चड. तशें मदें मदें हांव रजा काडटालो आनी पुरो फोटोग्राफी करून पुरो येतालो आनी ताका कळ्ळें. एक दीस अवचित म्हणलो तो नेक्स्ट म्हयन्यांत तूं येनाका म्हणून. म्हाका सडन एक धोको कालें करचें म्हूण समजना. तो म्हणलो हांवें म्हजो एकलो कझीन येता हांवें ताका हें केलां म्हाका तें रिप्लेस जायचें ताका ओट्टू म्हाका काडूंक जाय आसलें देखून ताणें कशें म्हणचें म्हूण कळून देखून तो म्हणलो ताजो कझीन येवन जॉयन जावन तसा तशें तुवें काम तुका हें वेकेट करचें पडटा म्हूण. म्हाका सडन एक फावटी कालें करचें म्हूण कळूना. मागीर त्या टायमार हांव घरा येवन थोडे दीस बसलो. तितलें म्हणटाना कालें जालें म्हळ्यार आमच्या घरच्यांनी पुरो सगळें पुरो घरचीं म्हळ्यार म्हजो भाव आनी पुरो ताका तो बँगलोर आहलो. त्या बँगलोर हांव येशेंत गेलो त्या दाळ आनी येताना म्हणजे सांगता पुरो फोटोग्राफ पुरो व्हरून गेलो. थंय व्हरून येताना
म्हज्या आंटीन जी फोटोग्राफ्स पळयली ती थिएटर आर्टिस्ट म्हणल्यार म्हणजे बापूची बायल ओके ती ओपरा सिंग करता आनी करता आनी तिका मस्त फोटोग्राफरांची वळख वळख आसली खरी. व्हडले व्हडले हाय लेवलाचे पुरा हे पुरा कोण कमर्शियली सक्सेस जाले पुरा त्या वेळार ती म्हणाली विवेक तूं कित्याक सिरियस जावन काण घेना तुका जाय जाल्यार हांव म्हज्या कडेन कॉन्टॅक्ट करयता आनी तूं थंय वचून तांकां जाय जाल्यार तूं एसिस्टंट शिकता जाल्यार शिक म्हूण तशें तिणें मस्त फोटोग्राफर कडेन मीट जावन आनी सगळ्यांनी कांय ना जाल्यार कांय एक रितीन म्हणलें आतां जायना आमी बिजी आसा या मागीर येवन दी या काले जाल्यार इट इज नॉर्मल इन दॅट इंडस्ट्री म्हळ्यार कांय जाता तूं फ्रेशर जावन ते वचून आसाय आनी कोणाय की काले म्हणटात इतल्या वर्सां आल्या मनशांक फ्रेशराक काणोवचें म्हळ्यार रिस्क सो काणोवंक पूण अले पुरो हर्डल्स तुमी मागीर कशे मागीर महेश भट म्हणून एकलो मँगलोरियन फोटोग्राफर आहलो ओके ताजे कडेन हांव एसिस्टंट जावन काम केलें आनी थंय हांव सुमार शिकलो म्हळ्यार कशें म्हळ्यार फोटो काडच्याची सड आहा पळय लोकांक मेळचें नेटवर्कींग म्हाका जालें कोटेशन दिवचें तें करचें लायटिंगाचें समजून आयलें एक डिफरंट वर्ल्ड आसा म्हूण कळ्ळें म्हाका करेक्ट त्याच सेम टायमार काल जालें म्हळ्यार आमचें घर अर्द्यार बांदून थंयच रावलां कोडयाळान कित्याक म्हळ्यार आमी जागो त्या वेळार डॅडीन रिटायरमेंट जाल्या उपरांत तांतूं मेळिल्ल्या पयशांनी आमी हांगा जागो करून गेलो ताजे उपरांत घर बांदलां अर्द्यार रावलां खंयच्या कितें जणलां नात धर्नेर मोजायक ना खंयचेंय ना कांय ना त्या वेळार काल जालें म्हळ्यार म्हाका हे विशय गुर्तूना म्हाका सांबाळ पावनातलो कित्याक म्हळ्यार म्हाका तें मेळचो खाली 2000 1000च्या वयर म्हाका काली पेट्रोलाक डिझेलाक येतालें कित्याक म्हळ्यार आमी रावनच्या प्लेसार रावन आनी एक हांव आंटी घर रावतलो हांव 2 आंटी आहल्यो म्हळ्यार 2 बापूचे घर आहले ते तांच्या घरा ऑल्टरनेटीव रावतलो त्या वेळार रावतना एक काल जातालें म्हळ्यार पेट्रोल आनी जेवणाक दनपारां पुरो करसिताना म्हज्या हातार एक्चुअली म्हाका पयशे उरनात करेक्ट हांव घरांत हांव डॅडी कडेन सांगून डॅडी तूं कांय वरी करनाका रे म्हूण सांगून पाप डॅडी हांगांतल्यान पयशे धाडटालो म्हाका अरे पूण म्हाका हांगा परिस्थिती गुर्तूच ना हांव एक दीस आयिल्लो केदार 2-3 म्हयने उपरांत हांगा पळयतना कळ्ळें हांगा जेवणाक समेत हांकां डॅडी मम्मी कश्ट जाल्यार ते म्हाका धाडटाले आनी बिलकूल सांगनातले की हांगा परिस्थिती अशी आहा म्हूण आनी त्या वेळार घराक 21 जाण नात आनी घर फिनीश करीत जाल्यार त्या वेळार 35,000 जायचे मागीर म्हाका एक वळखीची एकली बरीशी एक आंटी गटरूड आंटी म्हणून ती आमकां अशी बरोबरी वळख आनी आमकां एज तिणें एक 35,000 काडून विवेक तूं वरी करनाका म्हूण त्या वेळार तिणें ती एक दिलें तूं केदार तुका जाता तें पाटी दी म्हणून म्हाका तिका इमिडियटली दिवंक जावना थोड्याशा वर्सां उपरांत मागीर तिका पाटी दिलें तशें जावन तें घर कंप्लीट जालें हांव काजार जाता म्हणसर 5 की 6 वर्सां आमच्या सगळ्या जणलाक काले आमी प्लास्टिकाचे पर्दे घालून आमी जियेल्या विवेक सिक्वेरा आज पळयतना एकदम फॅन्सी नांव एक इंटरनॅशनल अवॉर्ड विनर पण हाच्या फाटल्यान कले कश्ट आसा तो म्हणलें चडावत कोणाक गोत्ताचें ना कित्याक तुमी हें उतर सांगता आसतना तुमच्या दोळ्यांच्या खंयचींनी ती दुकां म्हाका दिसतात हांगा आज ह्या अंतर्यान पावतात ताच्या उपरांत तुमचो विवेक स्टुडियो तुमी स्टार्ट करतात सो ती विवेक स्टुडियो स्टार्ट करयचे जाल्यार तुमचें स्वंत बिझनेस तुमी सुरू करयचे जाल्यार कोडयाळांत कले पुरा कश्ट काडल्यात ती एक जर्नी म्हजे शेअर करियेत की खंडीत एक बारी इंट्रस्टींग काणी कित्याक म्हळ्यार आमी कुलशेखराक आमी वस्ती जावंक येताना फस्ट आमी ह्या वाड्यांत कोण कोण कांय कितें आमकां गोतूना आमकां फस्ट एक वळख जाल्ली आमकां कॅस्ट्लिनो फॅमिलीची मिक्की कॅस्ट्लिनो लिमा सर्वीस आसा लिमा हे म्हणल्यार एनजीएसपूर आहले तर मिक्की अंकल आतां तो फाटल्या 2 वर्सां पयलीं सरलो तो ताणें फस्ट आमकां मेळटा तूं कोण कितें रे बाबा आमी सांगतना मागीर आमी सांगलें अशें हांव करतां कालें करता देखून तो म्हणलो ताणें ताजें स्वंत झेरॉक्स शॉप आनी प्रिंट हें पुरो आहलें ताजें टायपिंग आनी पुरो ताज्या शॉपार तो म्हणा लागलें गो तूं एक काम कर तुजी फोटोग्राफ पुरो हाड न्ही म्हूण ताणें म्हाका वळख ना कांय ना पूण म्हजी फोटोग्राफ पुरो पळोवन ताका खुशी जावन ताजें आहलें सगळें कितें पुरो तें झेरॉक्साचें तें पुरो कांड म्हजी फोटोग्राफ गेली ती वाव नायस आनी म्हणलो आनी ताजें आयले हर एकल्यांक मनशांक धर न्हू तुजे फोटो काड येलो एक टॅलंटेड एकलो बरो आसा एक तशें मागीर कांय केलें म्हळ्यार ताणें कोण कोण काजार जावचे आसा ताचे कडेन मुसण येताले पुरो टायप करूंक ते करूंक तांचे कडेन सांगून आपणें ताणें हें करना ताणें हें केलां तशें देवान म्हाका खंय तावन एक बेसांव म्हणल्यार बरी धाडल्या बरी मिक्की अंकलाक एक धाडले ताजो उडास करता सॉरी इल्लें इमोशनल जाता कित्याक म्हणल्यार पिक्चर पुरो म्हणजे मतीर येतना मागीर डॅडी सो एकलो फ्रेंड बँकांत मॅनेजर जावन आहलो
तो म्हणलो अशें नेहरू रोजगार योजना त्या वेळा आतां प्रायम मिनिस्टर रोजगार योजना म्हूण आसा त्या वेळा तशें एक हें आसा स्कीम आसा तुज्या पुताक हांव जाल्यार हेल्प करता ताका कालें जाय ताका कॅमेरा जावंक जाय जाल्यार तशें म्हूण सांगून एक फस्ट 25,000 ताणें लोन दिलो ओके तें क्लिनली हांवें हें केलें ताजे उपरांत काल जालें म्हणल्यार त्याच टायमार म्हाका एक नॅशनल लेवलार एक हें मेळ्ळें अवॉर्ड मेळ्ळें पॉंडिचेरींत तें सादारण पुरा सगळ्या पेपरार आयलें राखण्यार आयलें व्हडल्या फ्रंट पेजीर आनी परत येवन तें इल्लेशें म्हजें नांव आयलें ताजे उपरांत म्हाका एक संत कट्टड जायचें म्हणून म्हणटाना हांव हांगा भिकान घाटाच्या इन्फांचिजाच्या बगलाक अशी एक बिल्डिंगार फस्ट जावन 1997 तें हांवें थंयसर हें केलें आनी तेळा म्हाका 1 लाखाचें ताणें लोन मेळ्ळें तें आमी कशें समा बांदून आयल्यार आमकां 25,000 आमकां तातूंत सबसिडी मेळटा करेक्ट तशें तें हांवें स्टार्ट केली जर्नी मागीर देवान पुरो वेलें एका फाटल्यान एक लोक हें केलो तांचे सपोर्ट मेळ्ळो आनी स्पेशली जावन कुलशेखराच्या फिरगेस्तान म्हाका मस्त पाटी मेळ्ळो कुलशेखरच्या लोकांनी आनी स्पेशली फादरापण त्या वेळाचो विगार जावन आसलो फादर वाली डिसोजा ताणें म्हाका ते एक संप्रदाय येताले कितलींय वर्सां जावन न्हू कुंभाराचे फोटोग्राफ्स एकलो नवार्दी फोटोग्राफर काडटा तो सोडल्यार दुसऱ्या काडूंक ना फस्ट टायम ताणें ब्रेक करून एक धैर्यादीन म्हाका दिलें ताणें वाव तो म्हणून तूं आमचो मनीस आमकां दिजें म्हणून ताळा मस्त विरोध पुरो आयले मोस्टली तो पुरो सिनियर फोटोग्राफर पुरो उठले पुरो आसतात कित्याक म्हळ्यार तांणी पंदरापांचे कलें आलें तसवीर पुरो तांणीच काडचें जालें तांकां डॉमिनंट जालें कोणी दिवंक नासलें तशें करेक्ट तशें तेंय जावन गेल्लो एक म्हजो एक म्हाका म्हणटात एक जर्नी आजून तुमच्या मुखार हांगा बसून उलोवंक एक अवकाश मेळ्ळा म्हाका तशें त्या देवा कारगान दिता आनी सगळ्यांक प्रत्येक जावन परोक्ष जावन आनी म्हाका म्हणजे मस्त म्हणजे फ्रेंड सर्कल मेळ्ळा तो एकलें म्हणजे हातूंत जर्नीन म्हणजे एक खंय ना जाल्यार खंय तांचे हांव शिकलां तें जावन एक म्हाका काले म्हणटात एक धाकटो जावन दी व्हड जावन दी आनी फोटोग्राफी म्हणटा आमच्या कालें आमकां हें ना काले म्हणटात तातूंत कॅटेगरी पळोवंक जायना आज तर दोळे उगते आनी कान उगते आनी आमचे दवरल्यार आपल्या कितलेंय शिकोवंक मेळटा काले म्हणटात इन्फिनिटी म्हणटात आमी आमचे एवरी डे इज अ लर्निंग Learning, करेक्ट ह्या संदर्भार दोग ते एक मनशांचे खंडीत हांव एक उडास करूंक हें करता एक म्हजो गुरू जावन फस्ट नांव नासलें यज्ञा मंगळूर नवार्दीक फोटोग्राफर मागीर आनी गुरुदत्त कामत मागीर तशें सुमार जाण आतां तनोज म्हणल्यार तो फस्ट म्हाका ताणें कॅमेरा कडून दिलो तेल्यांक पुरा आनी तांणी आमकां त्या वेळार ताणें सपोर्ट करूं ना जाल्यार भोवशा हांव ह्या अंतर बिलकूल पावना आसलो देखून सगळ्या कितले म्हजे एक गुरूंक ह्या संदर्भार हांव खंडीत जावन ताचो उडास काडटा आनी कोणाचे प्रत्येक नांव काडनासतना हर एकल्यांक देव बरें करूं म्हणटा वा व्हेरी नायस तशें म्हणटाना 4 वर्सां दुसऱ्या कॅटेगरींत कन्झिक्युटीव इयरांत प्रशस्ती आपणायलो एकलो फोटोग्राफर आमच्या कोडी येणार तसो जाल्यार टोबी वॅक्सिक्वेरा सो हाच्या पटली एक जर्नी आमकां मोठव्यान सांगेत की फस्ट टायम हें येलें एक कॉम्पिटिशन इंडियन जाताना आमकां सगळ्यांक नवें त्या वेळार हें कॉन्सेप्ट नासलें वेडिंग फोटोग्राफर ऑफ द इयर म्हणटाना एक नवेंत कॉन्सेप्ट त्या वेळार बेटा फोटोग्राफी आनी कोडॅक आनी सांगाता मेळून बेटा फोटोग्राफी एक मॅगझीन कोडॅक संस्था सांगाता मेळून तांणी स्टार्ट केलें त्या वेळार सादारण हांव चिंता 15,000चे वयर एंट्रीज आयल्यो तातूंत म्हज्या भावाचेंत काजराची दिसा नेक्स्ट दिसा हांवें काडली फोटोग्राफ्स म्हाका एक कपल कॅटेगरींत म्हाका अवॉर्ड दिले ओके तें जावन आनी तेंत फोटोग्राफ्स तांणी कवरांतूय यूज केला आनी मस्त वर्सां वापरला आजुनूय लोक जावन ते 15 वर्सां वयर जाले जाल्यार आजुनूय लोक उडास दवरतात ते फोटोग्राफा वरवीं वाव तशें जाल्यार तें जावन मागीर सेकंड इयर आनी एक कॅटेगरींत म्हाका मेळ्ळें ब्रायडल कॅटेगरींत थर्ड वर्सा बिहायंड द सिन्सान मेळ्ळें आनी एक वर्सा म्हाका खंयच्यान मेळ्ळें उडास ना फ्रेंड्स एंड फॅमिलीज म्हणून तातूंत मेळ्ळें तशें हर एक डिफरंट कॅटेगरीन मेळ्ळें आनी 2 फावटी तुमी सांगल्या बरी ते म्हाका अल्टिमेट टायटलय मेळ्ळा देखून फस्ट एक फावटी मेळटाना लोक पुरो मस्त उलय लागलो हें ताका एक फ्लूक अशें मेळ्ळें जावंक पुरो म्हणून कोणाकय मेळटा म्हणून दुसरे वर्साय म्हाका मेळटाना त्या वेळार लोकांचे म्हणजे स्पेशल जावन फोटोग्राफरांचे म्हणजे तांच्या मतीर आयले करता पयशे दिल्यार कोणी बीन जावी येत्या म्हणून एक्झॅक्टली ओके पयशे दिल्यार कोणी बीन जाय येत्या तशें म्हणून त्या वेळार म्हाका इल्लेशें भोगतालें आमी इतले बरो कश्ट काडटा न्ही बरो लोक कित्याक अशें म्हणटा आनी फोटोग्राफर कित्याक अशें हें करता म्हणून मागीर थर्ड वर्सा करतना म्हाका प्रूव करूंक जाय जालें न्ही म्हणून त्या वेळार मेळटाना लोक चूप जालो फोर्थ इयर म्हणटाना म्हाका कोणें म्हाका पुरो म्हळां पळय तांच्या तावन म्हाका सन्मान मेळ्ळा जलो मेळ्ळा आनी दॅट इज द विनिंग मोमेंट तशें ती एक गजाल पुरो देवाचें हातूंत बेसांव आमचें कित्याक म्हळ्यार हांव व्हडलो फोटोग्राफर म्हूण सांगिना पूण खंय तावन म्हाका एक बेसांव खंडीत आसा कित्याक म्हळ्यार
हांवें करच्या मेहनताचे की चड म्हाका बेसांव म्हाका खंडीत आसा म्हजे डॅडीचे मम्मीचे म्हजे सगळ्या मेंटर्सांचे म्हज्या फ्रेंड्सांचे सकट फॅमिलीचे हर एक मेंबर्सांचे तेंतावन एक बेसांव खंडीत आसा आनी ते आजुनूय म्हजे खातीर मागतात आनी आजुनूय म्हणजे बरें मागतात त्या खातीर हांव आज अशें उरलां हांव ह्या खातीर करेक्ट देव बरोबर एवॉर्ड जरी अवॉर्ड्स पुरा मेळटात इंटरनॅशनली एवॉर्ड थोडे मेळिल्ले आसात ताची एक जर्नी म्हाका सांगतात गी इंटरनॅशनल अवॉर्ड्स सुमार मेळ्ळ्यात 100 वयर म्हाका मेळ्ळ्यात आनी हें कशें जालें म्हळ्यार सगळ्यांक इंडियाचें मेळ्ळें सगळ्यांक कळ्ळें इंटरनॅशनल मेळटना आमकां म्हाका भोगल्यांक कशें कोतें हातून एक ट्राय करून पळया कित्याक म्हळ्यार म्हाका त्या लेवलार येवंक जाय आहलें आनी इंटरनॅशनली म्हाका तें एक रेकॉग्निशन जाय आहलें मागीर प्लस म्हाका एक्चुअली पळोवंक जाय आहलें थंय कितें जाता दुसऱ्या गांवांत कितें जाता कित्याक आमी फाटीं उरना नजो म्हणल्यार म्हाका एक उरबा आनी त्या खातीर एप्लाय केलें मेळ्ळें आनी थोडी एक अशीं अवॉर्ड्स आहात तांणी इट्स इक्वलंट टू ऑस्कर अवॉर्ड्स म्हणटात ऑस्कर अवॉर्ड्स ऑफ वेडिंग फोटोग्राफी करेक्ट तांतूय हांवें करतना तांतूय म्हाका मेळ्ळें ताजे उपरांत म्हाका म्हणलें हें इतलेंच घे तें कांय व्हडलें कांय कश्ट कांय ना तें विण जावंक म्हणून बगलें म्हाका ताजे उपरांत हांवें फाटल्या 10 वर्सांनी खंयच्याय कॉम्पिटिशनाक हांवें एप्लाय करूं ना कित्याक म्हळ्यार कितें हांवें चिंतलें तें पुरो म्हाका सलिसायन मेळ्ळें करेक्ट म्हज्या मेहनतीन म्हूण सांगीन हांव तें कितें लक की कालिंग वचूं ना ब्लेसिंग प्युअर ब्लेसिंग तशें मेळ्ळें ताजे उपरांत हांवें ते कॅटेगरी स्टॉप केली त्या वेळार तूं 100 वयर हांवें ऑलरेडी विन जावन जाला आतां हे दोन वेळ जाता 85 वयर मेळटा आहले कोणा पूण हांवें त्या वेळार मागीर स्टॉप केलें पूण परतून आतांच्या काळार परतून म्हाका पळोवंक जाय कशें उरलां कशें म्हणजे आनी परतान हांव कॉम्पिटिशनाक देंवता आनी नवें शिकोवंक जाय नवें शिकोवंक जाय कित्याक म्हळ्यार ही एक जर्नी लंब हांवें व्हडली गॅप केली हांवें चिंतलें 1 वर्स गॅप करया ती 1 वर्स सून आतां 10 वर्सांची गॅप जाली तशें जाल्यान लोकांक आज केलें म्हळ्यार काली स्क्रोल करतना कोण बेस्ट फोटोग्राफर कालें कितें म्हणटा आमचें नांव दिसलें कुडलें आमकां एक बिझनसाक हेल्प जाता देखून आमी परतून तें कॉम्पिटिशन देवाचें आनी तातूंत पार्टिसिपेट करचें म्हणजे कुर्बा आसा पळया कितें जाता म्हणून हांवें विवेक सिक्वेरा विशयान थोड्यो संगती लोकांत आयकल्यात विवेक सिक्वेराक एप्रोच जावचे बारीक कश्टांचे तो कोणाय कडेन उलोवंक मेळना ताका इल्लो एटिट्यूड आसा इल्लो गत्तासो मनीस म्हूण सांगून उलयतात हाका तुमी कितें सांगूंक शकतात म्हळ्यार आमचो शो इल्लो नो फिल्टर शो देखून हांव डायरेक्ट सवाल विचारता सो नो ऑफेन्स नाही हे तुमी आयकलां ह्याच्या विशयान तुमचें मात न्ही सुमार जाणां हांवें आयकलां आयकल्या उपरांत मेळ्ळ्या उपरांत तेंकां डावट जाता तो मनीस गे तुज्या विशयान उलयताले म्हणटात म्हळ्यार ते कशें जालें म्हळ्यार एकल्यान म्हणल्यार कोडलें ते आनी एकल्यान म्हणजे तशें जाता खंय ना खंय भोवशा म्हज्या रूपनेर या हांवें म्हजे पर्सनॅलिटी तशें आसा दिसता हांव चिंता कित्याक म्हळ्यार सुमार जाणांक कशें जाता म्हळ्यार म्हणजे हांव फोटो काडटा बारीक सिरियस म्हज्या तोंडांत हांसूं येनात आनी हांव तिशीर म्हाका कोण आले म्हाका कळूंक कळना थोडे पटी मुस्तोणाक इग्नोर करून गेल्लोय आसा म्हळ्यार म्हाका एक्चुअली कळना म्हज्या मतीर काली पिक्चर आनी कशें काडचें तेंतू धांवताले सोडल्यार सुमार जाणांनी कंप्लेन केल्ले आसा तूं आमकां पळोवन आसल्या बरी सिदा गेलोय इग्नोर करून गेलोय म्हण तशें पुरा तशें जाल्ल्यान ताणें म्हणचें रॉंग म्हणना पूण म्हज्या तावन एक्चुअली ते एटिट्यूड ना लोकांनी मेळ्ळ्या उपरांत तांकां बारीक खुशी जाता की आनी ते येता म्हणटात म्हाका तुजे कडेन हेजे जाल्यार म्हाका मस्त बेन दिसतालें मुस्तोणान म्हणलें तुजे कडेन हेजे जाल्यार स्टॅम्प मारीचें स्टॅम्प मारचें आनी तशें एक पटी कशें जालें की म्हळ्यार एकल्या फोटोग्राफरान आमकां आमच्या विशयान तशें ते एक कमेंट करतालो की हांव एक पटी शिरसी गेल्लो शिरसी येताना एक फोटोग्राफीक आमी येताना एकलो मनीस येवन पळय लागलो येवन आनी तो म्हणलो तूं कोण गे म्हणलो हांव विवेक म्हळें तितल्यान फोटोग्राफर खंय तावन आयले कोडयाळ तावन तितले म्हणटा एक 3-4 जाण आयले तुमचे कडेन आयडिया गी म्हणलो हांवें म्हळें आयडी काल्याक आयडी नासतना हांगा फोटोग्राफी करूंक ना म्हणलो हांवें म्हळें तूं कोण घेवन हांव हांगासो प्रेजिडेंट म्हणलो हांगासो प्रेजिडेंट तशें अशें सांगून मागीर म्हणलो हांवें म्हळें आयडी म्हज्या रुमांत आसा हांवें सोडून आयला म्हणून एक्चुअली आयडी नासली त्या पूण एक देरान अशें म्हळें एक रुमान सोडून आयला म्हणून तितले म्हणटाना म्हणलो फूल नांव घाल तुजें विवेक सिक्वेरा म्हळें अशें म्हणटाना म्हजें नांव आयकतना ताबळे तूं दत्त विवेक सिक्वेरा गे कोडयाळ सो अशें नांव ती म्हण म्हळें वय विवेक सिक्वेरा तूं म्हणून तितलो म्हणलो तुज्या विशयान आमी कितलें आयकलां सायबा तुका आमी एप्रोच करूंक ट्राय केल्लें आनी मस्त पटी आमी ते गुजी करचो मनीस आसा तर पिगाल न्हय तो आपळे तो म्हणलो तुका मेळ्ळें तशें बाग आनी तूं आतां उलयताय आनी आमी आयकलें डे आनी नायट डिफरन्स आसा तशें अशें सांगून आमी एक बऱ्या हें जाल्या काले म्हणटा बरे फ्रेंड्स जाले ते जाले हें जालें पुरो जालें एंड ऑफ द फंक्शन जाताना
म्हणालो म्हाका 5 मिनटां तुमी येयचे म्हणून येता आनी एका रुमा पळोवन गेलो पळयता हांगा 100 वयर फोटोग्राफर येवन रेडी रावल्यात वाव आमकां ते येवन मागीर म्हाका काय सन्मान करन आनी हें पुरा घालें ताचे पुरा तांचे काय म्हणटात ताका दिवचे सन्मान आनी तांचे नांवाचे फलक आनी ते परत पुरा, दिवन फ्रुट्स आनी पुरा दिवन हें करन आनी म्हजे तो उलोवन तशें करून म्हाका धाडलां देखून हांव आतां थंडान म्हाका उडास आयलो लोकांक कशें जाता म्हळ्यार आयकलें एक आनी पळयतना ते म्हणटा तांकां कितलें डिफरन्स आसा म्हूण कळटा एक्झॅक्टली तशें येयलें पुरा सडन म्हाका उडास आयलें हें तुमी सांगता तें म्हणटाना पेंगी म्हजे तो अनुभव आसा म्हज्या फिजिकल एपियरन्स तशें म्हणून बघता तशें जावं की पुरो तें ना म्हणना तशें जाल्यार हांवें मस्त मागीर हांवें चेंज करूंक ट्राय केलें मागीर लोकांक पळोवंक हांसूंक पुरो ट्राय केलें मस्तण्यान म्हणलें तुका इतलो सिरियस आहे बाबा मागीर हांवें मागीर तोंडान हांसूंक पळयलें तांकां विश करूंक ट्राय केलें कित्याक म्हळ्यार आमकां हें दुसऱ्यांनी सांगता म्हणसर आमकां कळना समजना करेक्ट समजाना की आमच्या तावन हें आसा लोक पळयतना तर आमकां ह्या रितीन चिंता ये म्हणल्यार म्हाका चिंता नासलें मागीर हांवें चेंज करूंक स्टार्ट केलें करेक्ट मागीर पयलें वस्तू एक इंट्रोवर्ट मनीस हांव उलोवचें उणें जालें मागीर हांवें उलोवंक स्टार्ट केलें तांचे कडेन मिंगल जावंक स्टार्ट केलें मागीर पयलें परत तांचे कडेन सोशल जायन नासलो म्हजें काम म्हजें घर जालें एक्झॅक्टली मागीर सोशल जावंक स्टार्ट केलो मेळूंक स्टार्ट केलें फोटोग्राफरां कडेन तांचे कडेन मेळटा मागीर म्हजे तोर म्हाका बदलावन म्हाका कळ्ळी मागीर लोक म्हाका पसंद करूंक स्टार्ट केलें ताचे जाल्यान पूण थोडे मनशांक आतांय ते आसा कित्याक म्हळ्यार आयकल्लें तांचे आयकलें दरम्यान तांचे म्हणलें हें करणे तशें अनेक खबर हांवें विवेक सिक्वेराच्यान आयकल्लें म्हूण सांगल्यार विवेक सिक्वेरा एकदम मार्गी सैबा म्हणून सो ह्या मार्गी विशयान तुमी कितें म्हणटात खंडीत जावन हांव चीप फोटोग्राफर खंडीत न्ही हांव चीफ फोटोग्राफर चीफ तशें जाल्यार चीफ फोटोग्राफराक आनी चीफाक डिफरन्स आसतात आतां पळय फोटोग्राफीची संगती कशें जाल्या म्हळ्यार लोकांक फोटोग्राफर एक ससारकाय जाल्या आजकाल सत्य म्हणटा कित्याक म्हळ्यार मोबायल आयल्या वरवीं फोटोग्राफीची वॅल्यू खंय देंवल्या म्हळ्यार तांकां गोत्ता की कशेय कडल्यार फोटोग्राफ्स तूं ना जाल्यार आनी एकलो दिता आनी सगळ्यांनी हें ग्लॅमर फिल्ड आनी तूं बरे पयशे आहात म्हूण चिंतून मस्त जाणांनी आतां देंवल्यात तांकां ताजें ताळ मूळ हें प्रगोत्तो ना बरे फोटोग्राफर आहात टॅलंट आसात पूण तांकां बिजनेस करूंक कळना करेक्ट तांणी कालें केलां म्हळ्यार तांकां सर्वायव जायचे कॅमरा तांणी काणी येवं जाला आजकाल EMI तांतू तुमकां 0% फायनान्स म्हणून तांकां आले सगळे कॅमरा दितात आनी आमचें एक सिजनल बिजनेस करेक्ट तूं केदा वेळा सिजनल बिजनेस तुका एक सिजनान तुका मेळटा की उरल्या टायमार तुका पयशे दिवंक की तुजे कडेन ना त्या वेळा लोकांनी कॉस्ट मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून तांणी काणी घेवन वयसून काणी गेल्ले आसा ते आमकां एफेक्ट जाताना ऑब्वियसली तांकां हांव कॉस्टली म्हणून बघतात कित्याक म्हळ्यार म्हजें एक स्टँडर्ड हांवें पयलें तो दवरला आनी हांव मस्त वेडिंग्स काणी घेना कित्याक म्हळ्यार आज हांवें पळयलां मस्त फोटोग्राफर आनी तूं बरें प्रॉफीट आहा म्हूण चिंतून आयल्यात म्हाका गोत्ता 90% वयर आजुनी रीण बोडल्यात आनी आजुनी तांकां EMI दिवंक तांकां स्ट्रगल करतात रायट रट्ट येतात ह्या फोटोग्राफीक आयल्या आनी तांणी दुसऱ्यांक पॅसीव इनकम काले मेळ्ळा जे ते सोदतात रायट तशें म्हूण सांगतना आमी चीप जावंक गेल्यार खंडीजान म्हाका सर्वायव जावंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमी एक 3 या 4 म्हयन्यान मात्र आमकां बिजनेस उरले 12 म्हयने आमकां ते आमी काले म्हणटा ताका बॅलन्स करून वरीचे करेक्ट तशें जाल्ल्यान ते 12 म्हयन्याचें हें करता म्हणटाना ते तितलें सुलाभ ना आनी प्लस आमकां ओवर हेड सुमार आहात आमचे दुसरें पुरो ताका एक्सपेन्सीस ते हें पुरो येतात आनी सरता वता आज फ्रीलॅन्सर चड जाल्यार तांकां भाडें ना करेक्ट आनी तांकां कितें टॅक्स नात ते बिलकूल टॅक्स दिनात GST कलेक्ट करनात करेक्ट कलेंचे टॅक्स तो भायर आसात पूण आमी आमकां कडेन दिवचे पडटा कित्याक म्हळ्यार आमी एक संस्था करून बसले आमी करेक्ट लायसन्सा कितले कॉस्ट आसात करेक्ट आनी सगळ्यांक की आमी म्हयन्याक तांकां काम दिना जाल्यार ते सोडून धांवतात तशें म्हणून सांगता मेंटेनन्स इज मस्त कॉस्टली जाला आनी ऑब्वियसली आज पळय कोणाक एक दुसऱ्या खंयच्या प्रोफेशनाक हांव काय म्हणटात एक टार्गेट करून म्हणयना काजाराचे फोटोग्राफी 35,000 to 40,000 सगळे करून दिवचे आसात पात येता की नांगी हांवें म्हजे एक फोटोग्राफी करता जाल्यार म्हाका 2,000 उरना आनी ताजे आज तो पटलो वावंट कितलो आसा म्हळ्यार आनी तेंत एक इंडिविज्युअल आज MC 35,000 to 50,000 चार्ज करता ताजे एक 3 to 4 hours ताजे एक कार्य करून येता ऑफकोर्स ताजे टॅलंट हांव ताका कांय दुरसाना ताजे टॅलंटाक ताणें कितलेंय चार्ज केल्या पयलें दिजेत आनी
कित्याक ताका चार्ज दितात म्हळ्यार तेले मनशाक तुका रिप्रोड्यूस करूंक जायना. एक्झॅक्टली इट्स अ इंडिविज्युअल स्कील. एक्झॅक्टली पूण आमचे फोटोग्राफीन काले जालां म्हळ्यार बिकॉज ऑफ द मोबायल आनी दुसरे आयिल्ल्यान सगळ्यांकी कशें जालां म्हळ्यार सगळ्यां हातारी मोबायल आसा. कितलींय कार्य आज फोटोग्राफीची गरजच ना म्हणल्यार बरें जालें प्रोफेशनलाक, आनी तांच्या मोबायलांतूच तांचे सुदारण करतात चकट जालें. पयलीं आमकां मॉर्नाक बर्थडेक एनिवर्सरी ताका धाकट्या फंक्शनाक हर एक फोटोग्राफर जाय आसलो. आजकाल मोबायल आले जालें. एक पहिले- लाईव्ह घालणं युट्यूबर घालणं जाल्यार ते असा प्रोग्राम पळया जालें. म्हणल्यार त्याला ॲटिट्यूड आयला. करेक्ट. पहिले एक पासपोर्ट फोटो काडीचे जाल्यार प्रपोजलाक मॅट्रिमोनियलाक फॅमिलीचे फोटोग्राफ काडीचे जाल्यार हर एक आख्या स्टुडियोन ते काडचे म्हळ्यार एक बारीक तांकां एक हें जालें आनी त्या संदर्भात ते राखताले वर्सां काडचे पुरा. हे थोड्यांचे आले एक मेमोरीज म्हूण. आज कांय ना, तेंत काडल्या मूग जालें. तशें जाल्यार ते एक आमकां एक काल म्हणटात फोटोग्राफर मार्ग. आमकां सर्वायव जावंक कश्ट आसा. देखून आमी काली आमचे सदांवतात आसचें कालें फंक्शन वेड्डींग मात्र. वेड्डिंगा खातीर आमी चार्ज करतना जिने बोर एक पटी जावचे संगत आनी ताका आमी चार्ज करनासतना तातूंय आमी काले म्हणटात उणें Cheap करीत करूंक जाल्यार जायना. ताळार आमी आमकां सर्वायव जावचें कशें. करेक्ट. तशें म्हण सांगलें जाल्यार आज म्हजो व्हडलो बंगलो हांवें काडीक आनी बारीक तूं वॉशान बसी जालें आनी म्हजें व्याप्त कितलें आसा की म्हण सांगल्यार त्या लेखान हांवें बारीक पॉश जिणे जियेचे आहले. एग्री. पूण आजुनी खरें स्ट्रगल करता म्हणजे बैलेक आनी म्हणजे कुटुंबाक महत्व करता. तशें जाल्ल्यान म्हणूंक सुलाभ पूण निजाकी ताचे फाटल्यान काले आमी दिसता आनी कितें रियलिटी आसा तातूंत मस्तू फरक फरक आसा. आसा. आदले आल्बम आमी पळयतना ती एक फोटो पळयतना त्या फोटो फाटल्यान कितली काणी आसताली. पूण आजकाल फोटोज आमचे कडेन मस्त आसात पूण काणयो फिलिंग्स ताचे इमोशन्स कॅप्चर करचे ते खंय उणें जालां म्हणून सांगून म्हाका भोगता. तुमच्या जिणेंत या फोटोग्राफीच्या प्रोफेशना वरवीं खंयसर म्हणी मस्त उडासांत उरले वा तुमच्या जिणेंत बदलूंक सकले वा जिणे विशयांत कंप्लीट म्हजी जिणी रिथिंक करूंक केल्ले तसले कले म्हणी घडी तुमकां उडास येता की शेअर करूंक अशें येतात की सुमार संगत्यो आसात. तातूंत एक म्हाका आजुनी उडासांचो एक गजाल म्हळ्यार त्या दाळा 2012-13 गजाल. म्हाका एक कॉल येता गोकाक तो ओके गोकाक उत्तर उत्तर कन्नड कन्नडांतून. थंय एक उत्तर कन्नडच्या वयर आमच्या बेलगामाच्या डिस्ट्रिक्टच्या बसो गोकाक तातूंत एक कॉल येता एकल्याचे आनी ताणें उलयतना स्पश्ट जावन म्हाका आयकना कालें कितें म्हण सांग. तो म्हणटा इल्ले गोद्दे जावन इल्लो उलयता आनी म्हणटा म्हाका तुज्या कडेन एक तस्वीर काडूंक जायचे कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक बारीक आशा तुज्या सांगाता काडीचे तशें अशें म्हण सांगून. त्या दाळा मस्त जाणांनी म्हाका इंटरव्यू थंय हांगा सक्कडी पुरो आपयताले कित्याक म्हळ्यार कन्सिक्युटीव 4 वर्सां म्हाका एवॉर्ड्स पुरो मेळ्ळी. म्हाका आयिल्लें तकलेर बोश आयिल्लें दिसता त्या दाळा. नो इट इज नॉर्मल यू आर लिव्हिंग इन दॅट फेज. करेक्ट. हय त्या दाळा हांवें अशेंच म्हळें फोटो काडूंक जाय जाल्यार कोड्याळ केदाळे विथ आय एम अवेलेबल हियर केदाळे कडेन तूं यू आर मोस्ट आयले वेलकम म्हणलें. तितलें म्हणटाना इल्लो वेळ जाल्या उपरांत आनी एकल्याचे कॉल आयले. तो म्हणलो हांव येयल्या फोटोग्राफीचे प्रेसिडेंट उलोवंत आसा आत्तां तुका एकल्यान कॉल केल्लें म्हळें ताका आनी आमकां सगळ्यांक एक म्हण आसा तुवें एक वर्कशॉप करीचे आनी त्या मनशाक पर्टिक्युलर ताका तुज्या सांगाता एक तस्वीर काडूंक एक ताका बारीक उर्बा आसा तूं एक ना म्हणूंक जायना म्हणून. ताका हांवें हें काल हें म्हळ्यार कोणगी मनीस म्हणशील कोणगी ते. म्हणटा फॅन फॉलोईंग टायप येतात आज पळय सगळ्यांक एक म्हणटात पळय तुज्या सांगात फोटो काडीचे तशें अशें म्हण सांगून ताका हांवें म्हळें येवन दी हांगा कोड्याळ येवन दी केन्ना करया तुमकां सांगून मागीर तुमकां वर्कशॉप करीत ना म्हाका म्हजे टायम ना म्हाका डेट्स ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका त्या बिजी टायम. करेक्ट. तितलें म्हणटाना तो म्हणलो सर तुवें करीच येता पडटा कित्याक म्हळ्यार तुका त्या केल्ल्या मनशांचे आवक आसा पळय इल्लो ते मात उरला आनी ताजें जिवीत ताचें ताका बारीक आशा की मरच्या पयलें तुज्या सांगात एक तस्वीर ताजे वणोदी रासाची म्हण सांगून. तें आयकतना म्हाका एकदम एक पटीचें हांव एक पटी जाल्यार तो मनशाक मनीस रियली रडलो. एक पटीचें मजा येवन जालें हांवें म्हळें कालें म्हणटाय म्हणून. देखून तो म्हणलो सर ताका कॅन्सर आसा ताका हें जर्दा आनी कावून पुरो जावन हांगाच तो हांगा कंप्लीट ताजें गेलां. तें ताणें फोटो धाडली ते पळयतना म्हाका एक्चुअल फोटो पळयतना बेन दिसलें म्हाका फुल्लो ते आतां तूं एडवर्टायजान पुरो दाखयता पळय फिल्म जावचे पयलें करेक्ट. जर्दा केनी कावून पुरो जाता तशेंच ती म्हाका फोटो धाडली. तें एक 6 म्हयन्याचे पयलें ताका हें करचें ताज्या उपरांतली ताणी फोटो धाडली हांगा फुल्लो स्टिच पुरो मारल्ले हांगा येंत ना इतलो प्लेसच ना पॅच सकयल काय आसना. हांगा आनी ताणें मास्क घालून तें पळयतना पळय हांवें कालें चिंतलें गो ओ देवा एका मनशाची एक आशा म्हणटाना हांवें ना म्हळ्यार मागीर म्हाका ती निमाणी आशा बरी निमाणी आशा म्हणटाना आनी म्हज्या लायफांत ते मागीर एक संदर्भ येवचे ना म्हळ्यार
म्हणजे सगळे प्रोग्राम जे कॅन्सल केले काल असा कमिटमेंट आहे म्हणे येले वेरी नेक्स्ट विकांत तुमी वर्कशॉपदार हांव येता म्हळें हांव सत्य जावन ताका पळोवंक म्हूण गेल्लो कित्याक म्हळ्यार ताणें एक म्हणजे वर्कशॉप पुरो जाला एंड जाला ऑलमोस्ट स्टेज प्रोग्राम तांणी पळय करता ते करता हांव ह्या मनशाक तो खंय दिसना मागीर हांवें हें अनावंस केलें हांव आयलां तुज्या खातीर तूं खंय आसा हें म्हण तितलो म्हणटना एका कॉर्नरांत दाळात एक 200 लोक वयर आले 200 लोक वयर फोटोग्राफर अटेंड जाले एक मुलार एक बसला आनी पुरो कवर करून पुरा बसला आनी मागीर तो आयलो मुखार हांवें ताज्या सांगात फोटो काडली हांवें म्हणलें हांव तुज्या खातीर आयिल्लो म्हूण मागीर हांवें त्या दाळा इल्लेशे ATMांतून इल्ले पयशे काडले ड्रॉ केले ताका लोक पयशे ताज्या हातांत दामले दे म्हूण सांगून तें चिंतना एक फावटीचें मागीर म्हाका एक फावटी जरूर जालें हांवें चिंतलें वो मोग खंय तावन म्हाका मेळ्ळा ह्या फोटोग्राफीर मेळ्ळा कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत हांवें तशें व्हडलें कांय सादारण कांय करूं ना एक काल एक अवॉर्ड मात म्हाका मेळिल्लें जाल्यार एक लोक इतलोय मोग करता आनी इतल्या खातीर एक आशा येता म्हणलें म्हाका एक पळयतना आपलें म्हणजे जिणी आपलें म्हाका एक फावटीचें सगळें एक फावटी हालयलें मागीर त्या विशयांत हांवें ताजें फायंड आवट केलें तो मुस्लीम एक फोटोग्राफर आनी ताज्या हें ताका जर्दाचे आनी पुरो खावन पुरो ताका कॅन्सर जावन ताजी बायल ताका सोडून धांवल्या मागीर तो एक हातूंत टायर पंक्चर करच्या कामांत सायकल पंक्चर करच्या कामांत थंय काम करना जालो आनी हाजें तोंड विद्रूप जाल्लें पळोवन म्हाका कोणूय हाका सपोर्ट करनासलें कोणूय फोटोग्राफराक काम दिनासलें तशें जावन ताजी गजाल अशी पुरो जाताना तो म्हळ्यार त्या टायपाचें ताजें हें देखून म्हाका तें आयकताना एक फावटीचें आमचें लायफ कितें कालें आमचे लायफाक एक मिनींग कालें म्हणून म्हाका एक कालें म्हणटा एक दिल्ल्या बरें जालें एक व्हडलें एक म्हाका लेसन फाल्यां आमी आसा ना गोतू ना पूण हे मेमोरीज आमी केदाळे आमी उरता आमी दवरता देखून ते एक बारी एक म्हज्या हांवें गोतू ना म्हाका दुसऱ्या वेदीर मुळांग येनांगी म्हणून पूण म्हाका एक तुमी विचारतना म्हाका एक मुण्या म्हण जालें एक उडास आयलो म्हाका थँक्यू सो एक आमच्या जिणेंत आमी एक फावटी आमी धांवूनच आसता खंय एक कडेन थोडे फावटी स्टॉप करना लायफाक एक ब्रेक दिवन थोडे फावटी खंय आमी अर्ली पुरो चिन्ना इल्लीशी आटेचे पडटात म्हणून म्हाका भोगता तुमच्या जिणेंत 2 व्हडलीं काजारां तुमकां मेळटात एक पिरामल ग्रूप आनी एक अंबानीज ग्रूप तशें थोडे कडेन हांवें सांगचें आयकलां अंबानी कशीन गेल्या उपरांत ह्या मनशाक मेळचें बारीक कश्टाचें जालां म्हण थोड्यांनी सांगलें आसा सो हे 2 वेडिंग तुमचे कशीन कशे येतात सो तांचे सांगात तांची एक कॅप्चर तांची एक मुवमेंट्स कॅप्चर करचे ते एक अनुभव कसो जालो इल्लो आमचे कडेन शेअर करियेत सुमार वेदीर हांवें सांगलां आनी तशें जाल्यार सड्ड ह्या विशयांत सांगूंक कश्ट आसा कित्याक म्हळ्यार हांवें NDA सायन केल्ल्यान ताच्या विशयान सांगूंक जायना पूण हांव एक ब्रीफ सांगता कशें म्हळ्यार म्हाका एक फोटोग्राफर तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट प्लस व्हडलो मनीस ताजें व्हडलो इंडस्ट्री आनी त्या ह्या दोनूय ग्रुपांक तो वळखीचो पिरामलाच्याक अंबानीच्याक तो म्हाका एक फुडें जर्मनींत मेळ्ळो एक एक्झिबिशनाक तो कालिंगी एक्झिबीट करना जालो त्या दाळा तें सादारण हांव चिंता एक 2008 की 2009 भोवशा त्या दाळा त्या टायमार त्या दाळा तो म्हाका मेळलो आनी ताका मेळटाना म्हजे काणी पुरो तुमचे कडेन कितें हांवें सांगलां तें ताका सांगलें ताणें खंय तो एक त्या दाळा ताणें म्हणलें तुका खंय एक अवकाश मेळ्ळ्यार हांव खंडी जावन तुका काल एक बरेंशें एक वेडिंग सारकें आपयता म्हूण तें जावन आमचें टचच ना 14-15 वर्सां मदें गॅप आलो एक दीस हांव काल जालें आमचें नवें हांवें संस्था जवळ गडूल हांगा कुडियेळतावन हांवें सोडून गेल्लो म्हणजे आनीक एक पार्टनर फ्रेंड आवट सगळो लक्स कॅप्चर्स म्हणल्यार हांवें एक संस्था जाणल्या त्या दाळा त्या घडिल्ल्या त्या दिसा हांव स्टेट्साक गेलां ऑगस्टाचे 15 तारखेक 2018 हांव हांगा तावन स्टेट्साक गेलां स्टेट्साक पावतना म्हज्या भावान म्हाका कॉल केलें विनयान वेग तुका एकलो अशें फोटो एकलो कोण तुका विचारना जालो कालिंग एक व्हडलें वेडिंग आहा तशें म्हणटालो तें कालें कितें म्हणून तुजें कालें इमिडिएटली फोटो धाडिचे खंय तुवें म्हणून हांवें कालें केलें म्हाका कोण कालें करतलो म्हाका नंबर धाड म्हळ्यार ते नंबर धाडटना हें नांव खंय आयकलें बरें जालें मागीर नंबर म्हणटा तो म्हणलो तो म्हाका मस्त वळखीचे आसले बरें उलय लागलो तो म्हणलो तुजे कडेन आसचें म्हाका फोटोग्राफर धाड एक व्हडलें एक वेडिंग येता कालें कितें तुका मागीर सांगता म्हूण देखून हांवें इमिडिएटली म्हजे कडेन काडले फोटोग्राफ्स आहले ते ताका इमिडिएटली धाडले हांवें हें करना तें ताका लायक जालें तो म्हणलो तुजे डेट्स ब्लॉक कर हांवें तांकां दाखयलां तांकां पसंद जाला आनी हांव तुका मागीर सांगता कालें कितें म्हूण सांगून पूण येयले दिसा म्हूण सांगून ताणें ब्लॉक केला तशें ऑक्टोबराच्या एंड जाताना हें डिसेंबराच्या फर्स्ट विकारा ऑक्टोबराच्या एंड जाताना ताणें म्हळें येयल्यांचे काजार म्हूण
हांव एक पिडीचे सगळो आनी एक पिडीचे म्हाका सगळे म्हाका वयर पर्यंत जाले. हांव चिंत्ता म्हणल्यार थोडे म्हाका खबर पुराय येतले अशे जे व्हडले काजार आसा तशे अशे म्हूण सांगून त्या पूण दाडा तूं फोटोग्राफर म्हूण सांगता हांव तूं त्या काजराक म्हाका अपॉयंट केला म्हणटाना हांव एक पिडीची पातयेवंकी जावन आनी सत सांगता एक हप्तो म्हाका न्हीद पडनासली. हे म्हणजे तो जाता गी Correct. ते एक्सपेक्टेशनां पावता गी तशें अशें Tension. म्हूण सांगून मागीर हांवें म्हज्या सगळ्या फ्रेंड्सांक ऑल ओवर इंडिया म्हाका वळखले तांकां सगळ्यांक धरलें बेस्ट ऑफ बेस्ट कोण पळय आसा सगळ्यांक धरन टीम रेडी करन मागीर तें जालें बरें जालें. सो ताजे उपरांत 1000 जाल्या उपरांत तें तें वायरल जालें सगळ्या न्यूज पेपरां तांतू आयलें तें कालें जालें म्हणल्यार एक म्हज्या फ्रेंडान हांव येयलेल्या काजारांत आसा म्हूण सांगून एक कडेन लायव्ह न्ही सोशल मिडियांत घालें ते तांणी त्या हेज्या प्रकार एक्चुअली हांवें कोणाक सांगूंक ना तेंचे विशयान खंयची गूट भायर दिवंक ना. पूण लायव्ह येतानाय हांव दिसलां सुमार कडेन तांचे बरोबर लायव्ह जावना आसलें त्या वेळार दिसलां तशें लोकांक कळलें की हांव थंय आसा म्हूण सांगून. मागीर सगळे म्हाका मिडियाचे ताजे हाजे पुराय एप्रोच करूंक स्टार्ट केलें. म्हणजे हांव चुकून थोडे विशय भायर पडले स्टार्टिंगार इल्लेशे मागीर तांकां रिक्वेस्ट केलें घाल नाका तर म्हाका मागीर लिगली प्रॉब्लम जाय तशें अशें म्हूण सांगून. इतलें पुरो जाताना सेकंड काजार जाताना एनावन्स जाला एक हप्तो आसा म्हाका मेळटेच ना म्हाका कांय खबर येवना. हांवें चिंतलें भोवशा ताजे फस्ट काजराचे एक प्रभाव जावन भोवशा म्हाका भायर दवरला दिसता. कित्याक म्हळ्यार तांकां पसंद जाला तें परत सक्कडे म्हणलें तांणी करेक्ट बरें जालां आनी तुका नेक्स्ट काजार आल्यार सांगता म्हूण. पूण कांय ना एक हप्तो आसतना ताजें सेकंड वेडिंग जाताना म्हाका कांय ना. 5 दीस आसतना म्हाका कॉल आयले रिलायन्स आतांच्या व्हडले ऑफिसर आतां तुजें काल आमी परत फोटोग्राफर पळयलें खुशी जाली आमकां तूं सेम टीम तुका काणी येवंक जाता गी. हांवें ह्या लास्ट मोमेंटाक करेक्ट हांवें सगळ्यांक परतून एप्रोच केलें हे ऑपॉर्च्युनिटी परतून सोडचें नाका तांकां सगळ्यांक काजार आसलें कित्याक म्हणल्यार ताका पीक टायम तो करेक्ट तांणी कशें जाल्यार एडजस्ट करून आयले आनी आमी तेंय काजार केलें तांकां खुशी जाली. ताजे उपरांत तांच्या कुटुंबांत सुमार काजरां फंक्शनां इव्हेंट्स बरो मेळ्ळे. इवन आतांचे ते जिओ वर्ल्ड सेंटर ते उक्तावणाचे ताजे भितरलें फोटोग्राफी तस्वीर केली एम्फी थिएटर. मागीर राधिका मर्चंट आतां तिसऱ्याचें काजार जालें ताजें फस्ट आरंगेट्रम तेंय लायव्ह कवरेज आनी फूल कवरेज आमचें केल्लें आमी पुरा. सो तशें देवान पेट्रोल बंकांत धरून म्हाका पेट्रोल बंकाचे व्हडल्या किंगाचे काजाराचे फंक्शन घडलें म्हणटा पुरा एक काले म्हणटा एक बेसांवता तितल्यान. इट्स नथींग म्हणजे मेहनत हांव चिंता हांवें कांय हार्ड वर्क करूं ना हांवें कांय करता म्हणटा म्हाका ताजेब जाता की म्हजे बरी म्हजे की चड कितले जण मेहनत करतात आनी मस्त तालेंतवती आसात खंय म्हाका एक चड बेसांव मेळ्ळा म्हूण चिंता तितल्यान तें तुमचें कालतेपण तुमी तें सांगचें कित्याक म्हटल्यार हांवें मेहनत करूं ना म्हूण सांगचें की काले म्हणटा तें सूख म्हूण कित्याक म्हळ्यार आमकां कळना आमी कालें काम करनासा म्हूण सांगून. पूण एखाद्या वेळार खऱ्या काळजान आमी बऱ्या उद्देशान केना जाल्यार देव बेसांव घालता म्हणल्यार तुमी एग्जाम्पल हांगा बसून आसात. सो तुमकां एक काजारा उपरांत सुमार वर्सां उपरांत MSc डिग्री मेळ्ळी म्हणून हांवें आयकल्या या MSc फाटली काणी काल्या म्हणून जायच्या म्हाका. हें हांवें सगळ्यांक सांगचें आसा काजरा उपरांत हांवें डिग्री जोडली म्हणून. MSc म्हळ्यार म्हज्या भुरग्यांचे नांवाची इनिशियल्स. ओके व्हडा दुवाचें नांव मलायका मागीर दुसऱ्याचें सेरेना मागीर क्लिंट MSc तशें काजरा उपरांत म्हाका डिग्री मेळ्ळी हांवें सना जोडली म्हूण सांगचें ते भुरग्यांक चेक बेसांव जेर पावलां. तशें हांवें तमाशे केदाळे म्हणच्या 5 नंबर म्हजे केदाळे लक्की जल्म जाल्लो 5 तारखेर काजार जाल्ले 5 आनी ऑगस्टाचे 5 ती आतां पूर्व 25 वर्सां जातात आमकां एक 2-3 म्हयन्यांनी. मागीर म्हजें स्टुडियो फर्स्ट इनॉग्रेशन जाल्लें जून 5 येता 1997 आनी ऑगस्टाच्या 15 तारखेर म्हजो नवो संस्थो त्या वेळार घडोवलो किस्ती ब्रायडरचे पयल्या. तशें सगळे जिणेंत 5 आसा पूण बायल एकच भुरगीं एक तातूंत मातूय एक चुकला पूण 5 काले म्हणल्यार 5 मेंबरांचें कुटुंब जाला ते एक. सबार तेंप विवेक सिकवेरा खंय कोडयाळांत मिस्सिंग आसलो काल्याक मिस्सिंग आसलो खंय आसलो. हें सगळे सवाल विचारतात ते खंडीत कित्याक म्हळ्यार एक अंबानीच्या तांच्या काजाराच्या उपरांत म्हाका इतले एक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळ्यो की खरे पटी तांकां कशें जातालें म्हळ्यार तूं खंय तावन म्हूण सांगतना आमी कोडयाळचे म्हूण सांगल्यार तांकां एक कालेंगी एक भोगतालें गे वो मनीस आमकां येदे व्हडलें वेडिंग केटर करूंक शकता गी ना गी हांगा गी म्हूण
इंटरनॅशनली म्हाका मस्त काजरां मेळ्ळी. हांव सदां एक लागीं 25 वयर कंट्रीजांत फोटोशूट्स केला हांवें. काजरां धाकटे व्हडले शूट्स सकट टायपाचे. त्या दाळा म्हाका कम्यूट करूंक मँगलोर तावन कश्ट जातालें. त्या दाळा म्हाका भोगल्यांगी म्हाका बँगलोर एक ऑफीस आसाचें, नाजाल्यार एक मुंबयत आसाचें. तशें हांवें बँगलोर ऑफीस केलें. तशें हांव कोडयाळ तावन थंय गेल्लो. लोकांनी कालें समजालें म्हळ्यार कोडयाळान फोटोग्राफी करची रावयला हाणें म्हणून. आनी हांगा कशें म्हणून आतां कोणी विचारल्यार आमी अंबानी न्ही सायब, आमकां ते मट्टार आमकां करूंक जायना म्हणून तांणी चिंतल्याक म्हाका तांणी एक बॅरियर घालून सोडुल्लें. मागीर तांणी चिंतलें घालें तें आनी कातोरता आमकां एंत उतार गोल्डन ब्लेड म्हणटाले म्हाका. करेक्ट समजता. तशें पूण म्हजें मूळ हांव खंडे जावन कोडयाळत आनी आमच्या कोडयाळ गिरायकांक केदाळे हांवें एप्रोच जाला. आनी हांव कित्याक म्हणल्यार म्हाका तांणी वाडयल्लें म्हाका तांणी एप्रोच करना म्हाका वयर वयले सगळें कोडयाळ गिरायक. ते कोडयाळ गिरायकाचें आजुनूय म्हाका हांव तें कालें म्हणटा तें एक ऋण म्हाका तें हें संदोवंक जायना. देखून कोडयाळ गिरायक केदाळे हांवें पयशांच्या विशयान जावन हें कॉम्पिटिशनार हें लागून जावन पूण लोकांनी चिंतलें हांव फोटोच काडना एक ते सर्तावत केल्लें बस मस्त फोटोग्राफरान जावंक पुरो. या खंय एक खबर जाली जाल्यार गो आमच्या कोडयाळ धाकटो शहर काली आसा जाल्यार करडा उजो पेटल्या बरी पेट्टा. वय आनी ताका पुरा कालें म्हणटा तें सगळें पाका फुट्टात काले पुरो जाता. तशें जाल्यार तें एप्रोच म्हजे तावन पयस जालें. आनी हांगा हांव केदाळा उणें दिसूंक पडलो की त्या लोकांक समजलें की विवेक हांगा ना, हांगा हें ना करना म्हूण. आनी कितलेकी जण काजाराच्या उपरांत येवन मेळटालो विवेक तुका दिवंक मोन आहलें आमकां पूण तूं काडनाय काय न्ही. म्हाका तूं शॉक कोणें सांगलें सकडी म्हणटा तूं हांगा काडनाय गे, तूं हांगा नाय गे, तूं हांगा खाली बँगलोर आनी बॉम्बे मात आसा गे तेंत काडटात गे म्हूण तशें तांचे मतीर आयलें. त्या दाळा म्हाका समजलें की हें एक स्प्रेड जालां अशें आनी तें नॅगेटिविटी एक म्हज्या लायकान जाल्या म्हणून. मागीर आदल्या वर्सा म्हजो पप्पा हुशार नासलो. त्या दाळा म्हाका चिंतलें की आनी म्हजे एक जिविताचें इल्लें तेंप डॅडीच्या सांगात आसाचें म्हळ्यार हांव येवंक ना आहलो प्रकार ना आहलो. मागीर हांव फाटीं आयलो. तें ऑफीस आसा तेका तत्कालीक जावन क्लोज केलें. डॅडी सांगता बरें अशें एक 6 म्हयने म्हाका एक ताज्या सांगातांत रावन ताज्या एक ताका एक सांगात दिवचें एक म्हाका एक बरें व्हडलें एक देवान एक बेसावन दिलें. ताजे उपरांत डॅडी सोरलो आदल्या वर्सा. मागीर हांवें चिंतलें आनी खंय कितलीं वर्सां जालीं जिवितांत कालें चिंतलां कितें करीत तो फकट जालां म्हजें. खंयचेंय उणेंपण म्हाका मेळूं ना. हांवें कालें चिंतलां इट्स बिकम लायक अ गोल्ड. कालें हांवें पडलो तें गोल्ड जावन म्हजें कन्वर्ट जालां. तें खंय एक बेसांव आसा आनी भुरगीं व्हड जाल्यांत. आतां ती बँगलोर शिकतात आसात व्हडलें आनी दुसरे दोगांय ताजें शिकप जावता. पूत हांगाच आसा. मागीर म्हजी मम्मी हांगा आसा, विनीत हांगा आसा. देखून तांच्या खातीर हांवें फाटीं हेजें म्हणून म्हाका बगलें तशें फाटीं आयलो. मागीर येवन 1 वर्स हांव अशेंच कालें कितें करचें कित्याक म्हळ्यार आमच्या कोवीड टायमार आमकां ते स्टुडियो आमकां सोडिचो पडलो. कित्याक म्हळ्यार ताज्या स्टुडियोच्या धन्यान ताकाच ताजें ओन बिजनेस करूंक जाय म्हूण सांगून आमचे कडेन फाटीं गेल्ले. देखून सगळ्यांनी म्हणटाले तूं कित्याक तूं स्टुडियो सोडलो, तुमचे एक स्टुडियोंत आमकां येवचें आनी फोटो काडचें म्हळ्यार बारीक खुशी जाताली. आनी आमकां कोडयाळ एक स्टुडियो ना आमकां एक कलें करीत जाल्यार फोटोग्राफी करीत जाल्यार तशें तांचे एक मोग उसरतालें तें. मागीर म्हाकाय भोगतालें एक खाली एक ऑफीस म्हणल्यार जायचें नाजाल्यार लोकांक कळना की हांव फाटीं आयला. मागीर हांव 5-6 म्हयने काम नासतना बसलो आसा. काम म्हळ्यार मदें आहलें खाली फंक्शनाक हेचें तितलेंच. मागीर म्हाका भोगलें कितें जाल्यार करीत जेवण. देखून हांव दुसरें सुमार शॉपां सोदतालो. एक दीस सेम शॉप पयलें आहलो त्या सोडलें कोवीड टायमार येताना शटर बंद आसा. मागीर हांवें चिंतलें एक दीस बंद जालें, दुसरे दीस, तिसरे दीस, 4 दीस बंद आसतना हांवें इमिडिएटली बगल्या शॉपावाल्याक विचारलें तें काल्याक बंद आसा म्हणून. तो म्हणलो भोवशे बंद करता दिसता ताणी म्हणून. देखून ताजें नंबर फायंड आवट कर न्हू. तो मनीस कतारगी भायर केम समोड आसना म्हाका. ताका कॉन्टॅक्ट करना, ताजे नंबर मेळूं ना, ताजे बायले कॉन्टॅक्ट करना, ताजे नंबर काडून तो म्हणलो वय हांव दिवचार आसा पूण हांव सेम बिजनेस म्हणजे ऑलरेडी आसा म्हळ्यार तें हँड ओवर करता कोणी आसल्यार म्हूण. तशें मागीर हांवें म्हळ्यार म्हाका इंट्रस्ट आसा म्हाका दिया तुमी अशें मागीर तो गांवाक आयलो. ताणें सुमार तेंप काण गेलो. ताणें सोदलें ताका मेळूं ना दुसरे मनीस पॅरलल जावन. मागीर ताणें फायनली म्हाका दिलें. तशें हांवें परतून रिब्रँडींग करून किस्ती ब्रायड म्हणल्या एका नांवार हांवें केलें. ताका एक रिजन आसा विवेक स्टुडियो कित्याक तुवें चेंज केलोय म्हूण. हांव
म्हणजे चिंता कशें आहलें गोता एक इंटरनॅशनल ब्रँड जायचे कित्याक म्हळ्यार हांव इतले इंटरनॅशनली वेडिंग्स काडटा विवेक स्टुडिओ म्हणटा ना तांकां एक धाकटें एक नांवान काही ल्हानपण म्हणना करेक्ट पूण ॲज अ बिझनेस व्याप मस्त एक लिमिटेशन आसा करेक्ट स्टुडिओ इज ओल्ड नाव 30-40 वर्सां पयल्याचें ते एक हें कालें म्हणटात एक रेस्ट्रिक्टेड वय. थॉट म्हणून येता तशें जालें ना आनी विवेक म्हणटा ना सगळ्यांनी विचारचें विवेक म्हळ्यार तूं येताय घे म्हणून तूं ना जाल्यार म्हाका बूक करनातले हांवें म्हज्या ट्रेन इतले पुरो बरें सिबंदी आहा म्हळ्यार ना आमकां तुमचो जाय म्हणून तशें करताले एक मागीर म्हाका भायर येताना विवेक स्टुडिओ म्हणटाना बँगलोर टू विवेक म्हणल्यार एक 10-15 जाणां आसात करेक्ट देखून म्हाका मागीर भोगलें म्हज्या नांवार थंय हांगा रावा नजो हाजे मुखारी वसाचे आनी Correct. बिझनसाचे व्याप सळाचे मागीर नांव आयकताना कळाचें की हें वेडिंग रिलेटेड फोटोग्राफीचे संस्था म्हणून कित्याक म्हळ्यार मस्त जाणांचे फोटोग्राफी कॅप्चर्स ते हें म्हणून आनी स्टोरीज आनी तेलें नांव आयकून पुरो जाला म्हाका देखून हांवें एकालें एक युनीक नांव सोदीचें म्हणटाना म्हज्या विनिताच्या भावान ग्लॅडविन ताणें हें नांव सजेस्ट केलें आनी आमकां जाय जाल्यार स्पेलिंग तातूंत मेळूं ना किस TH जाय जाल्यार तें मेळूं ना मागीर आमी दुसऱ्या सोडटान DE सावंड्स दी ओनली या किस द ब्रायड फ्रेंचच्या तू वय. स्टायलार येता देखून ते आमी करेक्ट तेंत केलें आनी दॅट इज आतां काल उबें जावन रावला आनी सेवाक रेडी आसा सो येस येस सो दॅट इज द स्टोरी बिहायंड किस दी ब्राईड आमच्या युवा तालेंतांक एखाद्या वेळार कोणाय की फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन म्हणून खाणक आसा तल्यांक एक संदेश दिवचो जाल्यार आनी जनरल जावन तुमच्या जिवितांत प्रेरण जावन आमच्या लोकांक संदेश दिवचो जाल्यार तुमी कितें म्हणूंक शकतात फोटोग्राफीचें फील्ड मस्त बरें फील्ड आनी हातूंत मस्त स्कोप आसा तशें म्हण सांगून मस्त लायटली कण येवचें नाका कित्याक म्हळ्यार केवल ताल्यार पावना ह्या फिल्डार हांव पयल्यान सांगता मस्त जाण हांव इथं पयलीं तशें चिंतलो आमच्या काळार तें चलतालें ताल्यार लोकांक कितें म्हळ्यार आमचो आल्बम म्हळ्यार घराघरांनी येतालो करेक्ट आनी तो सादारण एक आल्बम गेल्लो सादारण एक म्हयने उपरांत पटी येतालो आनी ते येताना आल्बमाचे स्थिती आनी आमचे कडेन येवन मस्त जाण सांगताले ह्या आल्बम सामकें दी म्हणून परतून त्या दाडा कोण फोटोग्राफर काडलें कितें म्हणून आमकां वर्ड ऑफ मावथ चलतालें आतां तशें न्ही आतां काल बदलला आनी टॅलंट आल्यार मात्र पावना स्किल आल्यार मात्र पावना तुमकां जाय जें हें हातूंत सर्व कित्याक म्हळ्यार आमी करचें पोटा खातीर आमकां मार्केटींग कळाचें सोशल मिडियांत एक्टीव आसाचें नेटवर्कींग कळाचें आनी तुरंत प्रॉम्प्ट सेवा दिवचें नुस्त गरज करेक्ट आनी आमकां दाडा लक्कीली आमकां मेंटर म्हूण आहले आमकां कळ्ळें जाल्यार आज काल लोकांक वॉट्सॅपांत युनिवर्सिटी जाल्या यूट्यूब युनिवर्सिटी जाल्या ताणें ॲप पडले तांकां कोत्ता बेजीक फावंडेशन नासतना सीदा फोटोग्राफी देवल्यात कित्याक म्हळ्यार 90% कॅमेरा करता तशें जाल्यार तांकां मुळावे वचून तांकां शिकूंक जावना ते केदाळ एक पटी फेलियर जातात की तांकां व्हडलो मार बसता रायट आनी एक पटीचें हांवें पळयलां मस्त फोटोग्राफर्स इनिशियली 2 वर्सां आसले तांचे स्पार्क तांचे उर्बा मागीर खंय पुस्क थंड जाता तुमी थ्रू आवट दवरिजे तुमींत कॉम्पिटिशन आतां करेक्ट तुमी केदाळ तुमी कॉम्पिटिशन जिखतात आनी नव्या सावाक तुमी केदाळ येतात आनी सेवा दिवची मनोबत तुमकां आसा आनी खंयचे रिती डोंट एफ्रेड फॉर अ फेलियर्स कितले आमी सोलवता गे तितलें आमकां शिकूंक मेळटा आनी कितलें आमकां मार बसता तितलें आमी शिकता आनी तितलें आमी काल म्हणटा एक मोल्ड जाता देखून मस्त जाणांक फेलियर जावंकूच नाका आज काल तें एक व्हडलें एक काल म्हणटात हांव चिंता एक लोकांक एक कॉम्पिटिशन इतलें सडलां गी आनी कितें तें पळयतात ग्लॅमर वर्ल्ड तें ग्लॅमर ना एक्चुअली तशें म्हूण सांगून हांव बिलकूल डिस्करेज करना टॅलंट आसा बिलकूल येयात आनी कोणाक शिकूंक उर्बा आसा कालें गरज आसा फोटोग्राफींत हांव केदाळे हाजीर आसा आनी हांवें हाजे पयलें हांवें कर्नाटक आनी थ्रू आवट हांवें वर्कशॉप्स केल्यात ₹1 हांवें येदोळ सर कोणाक चार्ज करूं ना सादारण 40 वयर हांवें एक वर्कशॉपाक केल्यात फ्री जावन कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका एक दिलां टॅलंट तें एक कळ्ळें जाल्यार एक ह्या क्षेत्रांत म्हाका पटी दिजे म्हणल्यार एक म्हाका एक उर्बेन हांवें तें केलां तशें जाल्ल्यान कोणीय म्हज्या सांगाता येवन म्हाका कॉन्टेक्ट करता तांकां हांव केदाळे म्हजो सपोर्ट म्हाका आसात आनी स्पेशली आमच्या कोड्याळ गिरायकांक तातूंय क्रिस्तांवांच्यांक हांव केदाळे एनकरेज करता कित्याक म्हळ्यार तुमचे कडेन आहले टॅलंट तुमी कमर्शियलाक न्ही जाल्यार तुमच्या पर्सनल हाका तुमच्या आर्टिस्टिकाक तुमी खंडीत वावर दियेत आनी तांचे वयर हाडूंक आमकां खंडीत आमी मुखार पळयता तेल्या मनशांक आमी देव बरें करूं
मुख्य दिसांनी तुमची प्लॅन आखले आसात की कोड्याळांत काही वर्कशॉप करूंक तुमकां एखाद्या वेळार रापोण आयले जाल्यार तुम्ही येता म्हणून तुम्ही सांगा तातूंत तुमच्या सायडींतल्यान तुम्ही काही म्हणी कंडक्ट करूंक आले पुरा काले प्लॅन केल्यात की टायम पावता की तुमकां योजना सुमार आसात. मुजत म्हणल्यार एक धाकटें इन्स्टिट्यूट करीचे म्हणल्यार एक आसा आनी तातूंत धाकटे एकटे कोर्स करचे, एका दिसांचे, 2 दिसांचे, 1 हप्त्याचे, 1 म्हयन्याचे आनी 6 म्हयन्याचे. नाजाल्यार एक वेडिंग सिजनार थोड्यांक आमी इंटर्न जावन काणी येवन तांकां तशे प्लॅन्स आसात. कित्याक म्हळ्यार हें व्याप्त आसा पळय, काजरां उणी जायनात, काजरां चड जावन आसात. करेक्ट आनी काजराक म्हणल्यार रिसेशन ना. लोक खंयच्याकी करचे ना जाल्यार काजराक करतात. करेक्ट आनी फोटोग्राफीक म्हणल्यार केदाळे तावन पयल्यान एक तांकां एक इमोशनल टच आसात. तशें जाल्ल्यान हे लोकांक शिकोवन आजकाल फिजिकली मेळटेत ना. करेक्ट खलें आसल्यार आमी ऑनलायनार पळयचे आनी तांकां खलें आसल्यार तांकां सवाल आसात, तांकां इम्प्रूव करीचे जाल्यार तांचे कडेन कोणा सांगाचें म्हणून सांगलें सांगून दिवचें कोणी ना. करेक्ट रायट त्या संदर्भी हांव चिंता एक बरो स्कोप आसा आनी म्हाकाय तें शिकूंक मोन आसा, करीचें म्हण आसा. पूण कशें करचें कालें कितें म्हणून प्लॅन मस्त वर्सांतल्यान चलता येता. पूण खंयच्याकी एक मॅट दिवचें एक मात बाकी, ताजे उपरांत तें ऑटोमॅटीक जावन येतालें मुखार आनी खंडीत जावन लोकांक सगळ्यांचो एक भरपूर सहकार मेळटलो म्हणून एक आशा आसा म्हाका. करेक्ट हांगा तावन लोक पळयतात, सुमार इन्स्टिट्यूशन्स पळयतात, काही म्हणी कोलॅबोरेट करूं मुख्य दिसांनी चान्स मेळ्ळ्यार मेळ्ळें. तशें म्हणटा आसतना विवेक बाब, आज तुमच्या बिझी शेड्युला मध्ये आमकां एक एपिसोड करूंक जाय आसलो. तुमी हांगासर मोगान आयल्यात, आमचे सांगात तुमी 1 घंटो करचेलो आनी आज मी बसून असो जगो इन्फिनिटी श्राइन हांगा हांव तुमकां इतल्यांत मागता की हाच्या आदी हांगा तुमचे सुमार बेसांवां पडल्यांत आनी तुमी तुमचे करियर सुरू केल्ल्यान ह्या बाळोक जेजूच्या पुंचे ताच्या मुळात आहोत विकाना कडेन तुमी सुरू केल्लें. मुख्य दिसांनी तुमची कितें योजना आसात सर्वाचेर तो बाळोक जेजो आशिर्वाद घालून दी, तुमच्या कुटुंबाचेर तुमची बरी भलायकी तुमकां मेळोवन दी, तुजें समाधान मेळोवन मुखले तुमचे तावन आमच्या लोकांक आणखी चड सेवा मेळोवन आमच्या समाजाक एक बरें जावन दी म्हणलें म्हजें मागणें तुमकां. या देव बरें करूं सगळ्यांक. देव बरें लिजाबाई आनी कार्मेल कॅफे आनी कार्मेल किरण आनी सगळ्या कार्मेलाच्या ह्या वर्तांत एक बरेंशें एक कार्यक्रम तुमी केला. कित्याक म्हळ्यार सर्तात हांवें पळयल्लें आसा मुस्तण आतां लेस्ली रेगो जावन दी, वॉल्टर नंदळके जावन दी, ते पुरा दुसऱ्यांक इंटरव्यू करतात. पूण तांकां तुमी इंटरव्यू करचें आनी तांची बोगणां आनी हें करचें एक म्हाका मस्त खुशी जाली. एक वेगळे सार एक तुमी एक कॉन्सेप्ट हाडला आनी तांची जिवितांत तांची बोगणां उसारूंक पुरा एक अवकाश दिला. तशेंच म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा. देव बरें करूं आनी मुखल्या सगळ्या कार्यांक आनी मुखार जावचें हर एका तूं जावचें एक हर एका बऱ्या कामाक हांव बरें मागता. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. तर मोगाच्या विक्षकांनो, फोटोग्राफीचे ग्लॅमर आमकां दिसता पूण ताच्या फाटल्यान आसचो वावर आनी ताच्या फाटल्यान आसचे ते कश्ट तें दूख कितें आसा विवेक बाबान आज बऱ्या तरेन आमकां सांगलां. ताची जर्नी आमच्या सांगात वांटून घेवन तुमचे जिणेक आज इल्लें म्हणून इन्स्पिरेशन मेळ्ळां म्हणली म्हजी पातयेळी. आनी एखाद्या वेळार तें मेळना जाल्यार दया करून हो एपिसोड शेअर करा, कित्याक बरेंपण वाडोवया. आनी ह्या एक 100 जाणां एपिसोड पळयतना एकल्या मनशाची जिणी एक काही म्हणून इन्स्पिरेशन मेळोन ताची जिणी बदलावण जायत जाल्यार म्हाका तुमकां सगळ्यांक आशिर्वाद. तर मुखल्या हप्त्यांत परत आनीक एक बरो कॉन्सेप्ट काडून घेवन बरे एका व्यक्ती काडून हांगासर हांव आसतली. तवळ पर्यंत कितें बरें जालें कॉमेंट्सांनी बरोवन तिळसिया, कितें बरें लागोना, कितें सावालां आसा तें बऱ्या उतरांनी आमकां बरोवन तिळसिया. आमी वाचतले हांव आनी मुखल्या दिसांनी आणखी चड बरेंपण हाडूंक ट्राय करतले हांव. कार्मेल किरण चॅनल आसा आमचें, सबस्क्रायब करा. हर एक फुडें सांगता बेल आयकन दांबा, कित्याक आमचे सगळे व्हिडिओज तुमकां मेळटले. देखून परत मेळटा वरेग पळोवनच रावा कार्मेल किरण चॅनल. तवळ पर्यंत मेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं.